जे आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे लोक आसा चडांत चड खुबशे आमचे लेबर क्लास लोक आसा आनी विकर सेक्शनाचे लोक आसा. सो तेज्या लागून आमी एक प्रयत्न केलेलो आसा की ह्या लोकां कडेन चडांत चड लोकां कडेन अजून पर्यंत गोवोरमेंटाच्या तर्फे जी मेन सुविधा आसा जशी मास्क, सॅनिटायझर हे वस्तू अजून पर्यंत त्या लोकां कडेन पावना आनी तेंचे कडेन एफर्टूय जायना ते घेवपाक लागून. सो तेज्या लागून आमी एक ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली आसा आयच्यान मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सगळ्या घरांनी आमी मास्क आनी सॅनिटायझर एवरी घरांनी 4 मास्क 4 सॅनिटायझर अशें दिवपाचो ही मोहीम चालू केलेली आसा. जितली घरां आसा मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ती टोटल आमी कवर अप करतले. सद्या आमी टोटल सामान एक 4000 मास्क आनी 4000 सॅनिटायझर्स हाडलेले आसा. ह्या लोकांच्या घरांनी पावोवपाक लागून हाडला आनी डिस्ट्रिब्युशन आसा ते डोर टू डोर डिस्ट्रिब्युशन आमचे जे वर्कर्स आसा ते करतले सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून. व्हायरस जो सगळीकडे पसरला तो आमच्या गावात येवचो न म्हणून आम्ही हे सॅनिटायझर बसोवपाचे सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ठरयले. आणि देवस्थानान हे जे हे बसयला ते सगळे सामान आमच्या देवस्थानाचे टाकी म्हणा नाका, मोटर म्हणा नाका, हे सगळे आमकां देवस्थानान हेल्प केला. आणि हो व्हायरस पसरचो न्हू म्हणून आमी सगळ्या भुरग्यांनी एकजूट रावन हे आमचे सॅनिटायझरचे हे उपक्रम आमी हांगासर केला. आता आमी पळयता न्हू हेचेर फेसबूक माध्यमांतल्यान वाळपय बसयला, त्या माध्यमांतल्यान आमच्या भुरग्यांनीच आयडिया घेवन हे सॅनिटायझर बसोवपाचें ठरयला.